इजाईस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पूर सगल्या परजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांट्टलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलोलो तरे तरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पर्दो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरता त्या मरणाची चेदर पिंजतलो. सासणांक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगल्यांचे पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात ती दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आखे पृथ्वेचेर आपले पोटजेची लॉज तो पयस करतलो कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश बरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हजो गवणी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवणी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर घोटाय. जबाब. म्हजो गवणी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. कालक्या खोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंके घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय. राखण करून धीर दिताय. जबाब. म्हजो गवणी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पटात पळयतात, थोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हजे माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारयलाय. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो भोवन ओडटा. जबाब. म्हजो गवणी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दोन दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओडचीत घरांत देवाच्या म्हजें ठिकाण सदांकाल. जबाब. म्हजो गवणी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गार. पळय, आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सोदूय. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थंयचो फुडें सरून जेजू गालिलाच्या दर्या देगेच्या गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. आनी लोकांचे ओरपोजी थोंट्यांक
खोड्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी जायते हेरांक घेवन ताचे सरशी आयल्यो आनी ताच्या पांया लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरी केली. मनी उलयतालीं, कुड्डी धड जातात, थोंटीं सारकीं चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन त्यो उरपोजी अजाप जाल्यो आनी इस्रायलाच्या देवाक परकोंडूंक लागल्यो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हणलें, ह्या लोकांक पळोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा काळीज म्हजें. 3 दीस जाले ती म्हजे बरोबर आसात आनी जेवंक खावंक ताचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेताना वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हणलें, तर हे एकसुरे सुवातेर इतले लोकांक धादोशी करूंक आमचे कडेन इतले उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें, 7 आनी थंय भोंवशी तेन्ना लोकांक दोरनीर बसूंक लावूं. तांणी 7 उंडे आनी मासलो घेतली आनी देवाक दिनवासून ताचे कुडके केले. मागीर तो शिसांक ते दिवंक लागलो आनी शीस ते लोकांक वांटूंक लागले. सगळीं धादोशी जायसर जेवलीं आनी उरलोल्या कुडक्या तुकड्यांचो 7 पांटल्यो ताणें भरल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, चुरचुऱ्यांनी फोडटा काळीज म्हजें. नियाळाक आदार. एका आफ्रिकाच्या गांवांत खूब वर्सां पावस पडनासलो. त्या देशाची वायट परिस्थिती जालेली. तांकां जेवण मेळनासलें, भुकेन मरतालीं, तांकां सारकें उदकय नासलें. हे तरेन ही परिस्थिती गंभीर आसतल्यान कोण एकल्यान मनशान ताचे असले परिस्थितीचेर फोटो काडून विकले आनी आपले जायते दुडूक कमायले. तशेंच अमेरिकेंत एका दिसाक 2 ल्हान दुर्बळ भाव पोटाचे भुकेन एका रस्त्याचेर ते दोगूय एकामेकाक वेंग मारून मेळ्ळोले दिसले. जायत्यांनी तांचे फोटो काडून डॉलर्स कमायले. कितली दारूण मनीस काय आमी. इसायास प्रवादी दिनवासिनीचें गीत गायता. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक एका पर्वतार व्हडलें जेवण तयार करता, कित्याक पोरजा भुकेन आसा आनी कश्टावता. देवाक पडलोलें आसा. देव मनशाक भुकेन मारिना. मातेव शुभ वर्तमानांत जेजू लोकांची चुरचुरे करून 7 उंडे आनी थोडी बोक्षी घेवन 3 दीस ताचे फाटीं आसलोल्या लोकांची भूक मारता आनी आपलो दयाळ मोगाळ मोग दाखोळ करता. आमचें काळीज खरेंच चुरचुरता काय? संवसारांत तुका आनी म्हाका जेजून वेंचून काडला. असल्या भुकेन आसलोल्या पोरजेक जेवणा वरवीं धादोस करूंक आनी कश्टावतल्या पोरजेक आपलो हात दिवन वयर काडूंक, न्हय फोटो काडून आपलो धंदो करूंक. तर आयज आमचो तराव जावन दी. आमचे मेजार विबाड करिनासतना दुसऱ्यांची थान भूक मारूंक आयते मोनान आमी वावुरया.